कदंब महामंडळाक फाटल्या आर्थीक वर्साक 9,54,00,000 लुकसाण जाला। हे लुकसाण अशेच कदंबाक जायत आसा। जो मेरेन कदंब स्थानां बांदून जायना तो मेरेन कदंबाक फायदो जावपाचो ना। कारण एकदां ही बस स्टँडां बांदून जातकर ट्रिपी मारपाक बशींक चड वेळ मेळटलो म्हण कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लो साल्मेता उलयला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। पोल्युशन वाढत आसा आणि आमचो केंद्र सरकार सुद्धा आमकां सांगता की पोल्युशन कमी करा। तर आमच्या चेअरमॅनानच पयली फुडाकार घेतलो की आमी गोंयच्यो सगळ्यो कदंबाच्यो बसी इलेक्ट्रीक करच्यो, कारण तेजे पोल्युशन फ्री जातले। आणि त्याच्याच फुडारान हांव सांगता तशें की कदंबाच्यो बसी फुडें टप्प्याटप्प्यांनी इलेक्ट्रिकल बसी जातल्यो। व्हेइकलाक प्रत्येक गोंयच्या कामगाराक जर तर नवें काम मेळटलें जाल्यार कशें मेळटलें हे सगळें आमी इलेक्ट्रिकल व्हेइकल पॉलिसीक आमी एक ड्राफ्ट करून सरकारा मुखार मांडला। ताजेर तुमकां थोड्या फुडल्या दिसांनी आमचे मुखेलमंत्री, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे सगळे आनी चेअरमॅन बाब सगळे मिटींग घेवन थारायतले। 8 तारीख दसरा पयलीं आमी ब्रीफ करप आसा आनी म्हाका सांगपा जाय वी हॅव लॉस्ट अबाउट 9,54 lakhs द लास्ट फायनान्शियल इयर। पूण KTC प्रॉफीट करपाची आमकडे वी नेवर बी एबल टू प्रॉफीट। आमी प्रॉफीट केन्ना करता बस स्टँड बांदले तेन्ना आमी डिसिजन घेयला आतां आमचे मारगांव बस स्टँड, वास्को बस स्टँड, म्हापसा बस स्टँड, ती बस स्टँड बांदले तेन्ना वील गेट मोर एंड्स। अदरवायज सी ट्रांसपोर्ट सेक्टर वी कांट मेक मनी। So because we are doing obligatory jobs, trips, we are doing late night trips, we are taking less passengers. So then plus school trips. आनी म्हाका सांगपा लोक म्हणटा बसी मेळना दनपारा टायम पणजे, वास्को, मडगांव। ती बसी दनपारा आनी मॉर्निंग टायम कित्याक लागून मेळना? बिकॉज स्कूल टायमींग क्लॅश जाता। And one more thing is bad roads on the there is a traffic jam every day on the way to Margaon, on the way to Panjim. So लोकांक म्हाका सांगपा जाय प्लीज वेट फॉर सम टायम, वी आर गेटिंग मोर बस। आनी आमचे बसी ऑर्डर केल्या, ती बसी येतल्यो आय थिंक मे बी 3 months। इलेक्ट्रीक बसी 50 बसी ज्यो येवपाच्यो आहा न्हू त्यो आमी ऑलरेडी टेंडर आमी भायर घातला आनी तें टेंडर येवपाची तारीख जाय तुमकां। त्या तारीख आमचे थोड्या दिसांनी आमकां तारीख दिल्ली आहा, त्या आमी जशें आमचे टेंडर भितर येयले काय ना, टेंडराच्या तारखे उपरांत आमी 6 म्हयन्या भितर ह्यो बसी आमच्यो मोस्ट प्रोबेबल गुडी पाडव्याक ह्यो आमचे चड करून गोंयभर रुटार भोंवतल्यो। आनी ह्यो बसी आमी अशें केलां की पंजीम टू काणकोण, पंजीम टू सावंतवाडी, म्हापसा अशे लॉंग रूट आहा, म्हणजे पोंडा अशे ह्या रुटाचेर ह्यो बसी सगळ्यो आमच्या गोंयभर दिसती पडटल्यो। कित्याक ज्यो 50 बसी आहा ह्यो आमी एडजस्ट करून त्या रुटार लॉंग रुटाचेर आमी चालू करतले पयलीं। तशेंच त्याच बरोबर चार्जींग पॉयंट आमी आमचे आतां 16 बस स्टँड आहा KTCचे गोंयभर। ते 16 बस स्टँडाचेरूय आमचे चार्जींग पॉयंट आसतले। त्याच बरोबर प्रत्येक जिल्ल्यांनी चार्जींग पॉयंट आसतले। खास करून म्हणजे पॉयंट केले म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल वास्को रवींद्र भवन आहा, थंयसर आमचे चार्जींग पॉयंट आसतलो। चिकाली हॉस्पिटल आहा, थंय आमचो चार्जींग पॉयंट आसतलो। त्याच बरोबर आमचे फोंड्या गोवा इंजिनियरींग कॉलेज आहा, त्या जाग्यार चार्जींग पॉयंट आसतलो। अशें प्रत्येक कडेन आमी जे मेन हे आहा थंयसर आमी चार्जींग पॉयंट आसतले। आनी हे चार्जींग पॉयंट जी फॅसिलिटी ही आमची कदंबाच्या बरोबरूच आमचे प्रायवेट ज्यो व्हेकली आसतल्यो 2 व्हिलर फॉर एग्जाम्पल, 4 व्हिलर आनी 6 व्हिलर हांकां आमी ही सुविधा दितले। एसीच्या बसी आसतल्यो आनी जे बरी जे ज्यो लक्झरी साद्यो आहा बसी पळय त्याच्या पेक्षा हेजो थोडो रेट जास्त आसतलो। आनी ह्यो ज्यो बसी आहा हे टोटल तेजे जे मेंटेनन्स फॉर एग्जाम्पल ते सगळे जी कंपनी हांगासर प्रोवायड करतली ते करतले सगळे। आमी फक्त आमचो कंडक्टर आहा पळय तो आमचो आसतलो।